आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। जीव्हीएमसाचे खांडेपारचे MIBK हायस्कुलाक 50 वर्सां जाली। स्कुलान अंदू भांगरारे वर्स मनोवपाचें थारायलां। 15 जूना सावन कार्यावळी सुरू जातल्यो। भांगरा महोत्सवी वर्साचेर आयोजन समिती मिडिया कडेन उलयली। June, the inaugural function will start the year-long activity that will then conclude with a 2-day program that will be held somewhere in December, January, which will be the mega event of the Golden Jubilee celebration and will be in real sense the celebration with love and solidarity towards our beautiful, graceful school that made many of us proud in our life, which is worthy and memorable. ओलो आणि सुको कचरो वेगळो करून ताचो सारको विलो लागचो म्हूण मये मतदारसंघातल्या सगळ्या पंचायतीच्या पंचांची मुखेल सचिव B. विजयनान बसका घेतली। मयेचो आमदार अनंत शेटय आशिल्लो। पंच, सरपंच, आमदार, खासदार सगळ्यांची प्राथमिक जबाबदारी आसा की ज्या भागांतून आमी निवडून आयिल्ले आसात किंवा जो भाग जो गांव आसा तो मतदारसंघ आसा तो मतदारसंघ पर्याय राज्य आणि देश तो क्लीन उरप, ग्रीन उरप हे विषय महत्वाचे आसा। नावशी आणि GMC कॉलनीत निमणे कदंबा बस घाल्यान हे वाठारांतल्या लोकांचो प्रश्न सुटलो। सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान बुधवारा सकाळी बसीक बावटो दाखयलो। म्हणजे दोन जागे अशे आसले की नावशी आणि GMC कॉलनी हांगा बसीच नासले आमकां ट्रान्सपोर्ट। तो म्हाका दिसता हेजो सगळ्यान बऱ्यांत बरो लाभ तुमी करून घेवचो आनी टायमींग कशें आहा तें मागीर तुमचे कडेन सगळ्या कडेन कन्सल्ट करून आमी ठरयतले केन्ना आसचें आनी केन्ना बसीच्यो ट्रिपी। पण दिसांतल्यान एक सादारणपणे 3 ट्रिपी आसतल्यो, सकाळीं दनपारां आनी परत सांजे येवपाक। वाडे तळे चिखलेचे जंक्शन आणि वाडे दर्यावेळेच्या उदरगतीच्या कामांक बेगीनूच सुरवात करतले अशें दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनोन सांगले। And very step by step systematically I have taken this particular project up and that's how I managed to get funds even from SUDA and there are records of my meetings even with the Honorable Chief Minister. Bureau report prudent. केपेच्या 5 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष दयेश नायका आड पालिका प्रशासनामुखार अपात्रता अर्ज दाखल केला। नगराध्यक्षान फाटल्या 2 वर्सांत फकत 6 बसका घेतल्यात, म्हळ्यार वर्सान फकत 3 बसका। पालिका कायद्याप्रमाण वर्साक कमीत कमी 6 बसका घेवंक जाय। 17 जूनाक पालिका प्रशासन संचालक सुनावणी घेतलो, तेन्ना कितें तें पळोवया अशें नगराध्यक्ष म्हणटा। केपेंच्या नगराध्यक्षा आड अपात्रताय अर्ज घाला। बीजेपीच्या 5 नगरसेवकांनी दयेश नायका आड अपात्रताय अर्ज पणजेच्या पालिका प्रशासन संचालका मेरेन पावयला। नगराध्यक्षान पालिका कायद्याचे कलम 78 मोडला। वर्साक कमीत कमी 6 बसका घेवंक जाय आशिल्ल्यो म्हूण नगरसेवकांचो दावो। म्युनिसिपालिटी कायदे प्रमाणे सेक्शन 78 जो कोण चेअरपर्सन जाता ताणें प्रत्येक दर 2 म्हयन्याक एक ऑर्डिनरी मिटींग घेवपाक जाय। आतां जवळ जवळ 8-9 म्हयने जाले चेअरपर्सन श्री दयेश नायकान एकूय मिटींग घेतलो ना। आतां तो जाल्यार जवळ जवळ 2 वर्सां जाताय। 2 वर्सांक 2 म्हयने जाताय आनी 2 वर्सां 2 म्हयन्यांक तांणी 13 मिटींग घेवपाक जाय आसले, पूण अजापा गोश्ट म्हळ्यार 6 मिटींग घेयले 2 वर्सां। जाणी करून ताणें अंडर 78 कायद्याचो भंग केलो आनी ही अट्रॅक्ट्स डिस्क्वॉलिफिकेशन। हांव मागता की जेन्ना तांचेच कावन्सिलर तांकां सपोर्ट करनात मिटिंगी केन्ना आसतना तेन्ना ताका आनी त्या पोजिशनाचेर रावन कांयच फायदो ना। केपें पालिकेच्यो ह्या वर्साक फक्त 3 बसका जाल्यात। ऑर्डिनरी मिटींग सप्टेंबर 2013 सावन एकूय ऑर्डिनरी मिटींग जाली ना। वर्साक एज पर द रूल 6 जावपाक जाय आनी सद्याक 3च जाला। 17 जूनाक पालिका प्रशासन संचालक अपात्रताय अर्जाचेर सुनावणी घेतलो। ताका कितें तो रिपोर्ट दितलो अशें नगराध्यक्ष दयेश नायक उलयता। 17 तारखेर DMA हेअरिंग आसा हेजे बद्दल आनी आमी सारके आसा जो कितें रिपोर्ट आसा तो आमी DMA कडेन प्रोड्यूस करतले। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। इतल्याने खबराक्षेत्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।